लोकांनी मतदान करपा खातीर वांटो घेवचो, तशेंच कसल्याच अडचणी खातीर मतदार मतदान करिनासतना रावचो न्ही हाची काळजी वेंचणूक आयोगान घेतल्या. प्रत्येक मतदाराक मतदान करपाक मेळपाक जाय हो हेत नदरेन दवरून वेंचणूक आयोगान अपंग मनशां खातीर चाक्याच्यो खुर्च्यो हाडल्यात. दक्षिण गोंयचो नोडल अधिकारी मुरगांव पालिकेचो मुख्य अधिकारी आग्नेल फेर्नांडीसाच्या कार्यालयान बुधवारा अपंग मनशां खातीर 150 खुर्च्यो पावल्यात. 23 एप्रिलाक जावपी मतदानाच्या वेळार ह्या खुर्च्यांचो उपेग करपा खातीर हाडल्यात. प्रत्येक मतदान केंद्राचेर एक खुर्ची दितले अशें आग्नेल फेर्नांडीसान सांगलें. हे मनशान आमी तो भायर सरून लोकांक दाखयलें कितें आमी वोट मार वयते जाल्यार दुसरे मनीस जे पिकनिके वयताले ह्या दिसा ते बी येतले आनी फूल फॅमिली विल कम फॉर वोटींग. सामको विश्वास आहा कितें हे फावटी वोटर्स टर्न आउट विल बी हाय बिकॉज इलेक्शन कमिशन वॉन्ट्स नॉट अ सिंगल पर्सन शूड बी लेफ्ट बिहायंड. कोणाक एक मनशा पासून चुकोवपा जायना अशें म्हणून आमी प्रयत्न केला. तो प्रयत्न आमचो कितले पासून सफल जातलो इट विल डिपेंड लोक येवन मत मारपाचे. बिंग अ नोडल ऑफिसर ऑफ साउथ गोवा as per Persons with Disabilities Act 2016, there are certain things which should be there to make the voters accessible for elections. Jenna election accessible जावप म्हणजे कितें, it is inclusive elections where everyone has to vote. आमी आमचे प्रयत्न चालू आसा सगळे लोकांनी आपल्या घरांतून भायर येवन वोटींग करचें म्हणून. आनी हेका लागून आमी आमचे प्रयत्न सफल जावपाक आमी ट्रेनिंग बी वोटर्साक ट्रेनिंग बी दिला. ट्रेनिंग वास्को दिला, ट्रेनिंग पोंडा दिला, ट्रेनिंग सालसेतीकूय दिला. आमी साउथ गोवा जितले वोटर्स आहाय वी हॅव आयडेंटिफायड 2600 वोटर्स, 2681 वोटर्स साउथ गोवा. आउट ऑफ दॅट देर आर 164 ब्लायंड वोटर्स आनी 200 डेफ वोटर्स आहा. आनी मागीर तशें हाती देर इज सम पॅरलीज इन द हँड ऑर लेग ऑर सम पार्ट, वन पार्ट असले जायते आसाय. The total voters are 2681. So we were successful in South Goa. We have provided 666 wheelchairs to each and every polling station. मुरमुगांव 110 म्हणा, सालसेती 218, केपें 83, सांगे 38, दारबांद्रा 41, काणकोणा 53, पोंडा 123 असली 666 wheelchairs are provided in each and every polling station. The ratio is that एक पोलिंग स्टेशन एक बिल्डिंगाक 2 पोलिंग स्टेशन आसताय अशें तशें. तितून मध्ये आमी एक पोलिंग स्टेशन आहा तेका ईच एंड एवरी पोलिंग स्टेशन एक दिला. तशें 2 एंड अबाव आहा तेंकां 2 व्हीलचेअर दिले. तशें आमी ईच एंड पोलिंग स्टेशनाचे मॅग्निफायिंग ग्लासीस दिले. दोन पर्सन हू हॅव अ लो विजन तेंकां वोटींग करपाक सुरक्षीत दिसती पडपाक तेंकां आमी मॅग्निफायिंग ग्लासीस बीन प्रोवायड केले. ईच पोलिंग स्टेशनाचेर एक केला. तशें ब्रेल बॅलेट पेपर सगळी दोन एक पोलिंग स्टेशन दोन प्रोवायड केले. ब्रेल सगळी सुविधा आहाय त्यो आमी केले. आनी तश्यो ईच एंड एवरी पोलिंग स्टेशनाचेर 2 वॉलंटियर्स आसतले. वॉलंटियर्स आसता तेंकां कशी मदत जाय उखलून व्हरपा पासून भितर जाय आसतले. हे सेक्टर ऑफिसर आमी अपॉयंट केले. हे आमकां जे वोटर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज वोटर्स आहाय तेंकां आयडेंटिफाय केले आनी तेंकां टॅगिंग केला आनी तेंकां सेपरेट एक लिस्ट दिला सेक्टर ऑफिसराक. सो सेक्टर ऑफिसर जेन्ना आपल्याक ड्युटी येतलो पोलिंग स्टेशनाक बी पावतलो नियरस्ट तेका आहाय न्हू एक सेक्टर ऑफिसराक 7 पोलिंग स्टेशन दिले. तो पोलिंग स्टेशन 7 तेका दिता ते कोण स्टाफ वोटर्स आहाय ते घेवन येतलो फ्रॉम द रेजिडेंस आनी पोलिंग स्टेशन हाडटलो. पोलिंग स्टेशन हाडले म्हणटरी तेंकां एक कंपनी मेळट कोण कंपनीन जायो नाल्यार वॉलंटियर्स आहाय नाल्यार आमचे ते तेंकां भितर वतले आनी तेंकां प्रिफरन्स करून वोटींग मारपाक दितले.